कावन्सिलांच्या मदीं बारीक सारीक डिस्प्यूट आसलो तो डिस्प्यूट सोंपला आनी तांच्यांनी अविश्वास ठराव आसा दिसता कोणूच अविश्वास ठरावाच्या इलेक्शनाक वयचे ना. अविश्वास ठराव बारगळो. बाकीचें कितें ठरोवपाचें तितकें भारतीय जनता पार्टी मागीर डिसिजन घेतली. सगळे 14 एकीकडे नमस्कार. आता ठरला CM आणि तानावडे BJPचे अध्यक्ष तानावडेन सांगला आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यान की सद्याक मिटींग हे करतले आणि फुडें परत डिसिजन घेतले की कोण जातलो तुमचो. पळय आतां कितें जाता तें फुडें. पूण कितें पार्टीचें डिसिजन कितें आसतलें तें फायनल आसतलें. सो आता विश्वास ठराव आणि फुडें वयचो ना. आज आमचे बिचोली म्युन्सिपाल्टीचे नगराध्यक्षाच्या संदर्भात अविश्वास ठराव केल्लो आनी त्यामुळे आज हांव आनी मुख्यमंत्री आमचे हांगासले आमदार आदले आमदार मंडळाचे आमचे अध्यक्ष सरचिटणीस आनी सगळ्या कावन्सिलरांक हांगा आपयले आनी त्यामुळे त्यांच्या भितर जे मिसअंडरस्टँडींग आसलें तें सगळें तेंचे उलोवन डिस्कस करून विशय सोंपयल्लो आसा आनी अविश्वास ठराव जो तेंच्यांनी दाखल केला तेची तारीखूय लागिल्ली पण एक सर्वानुमतेन ठरलेलें आसा की कोणूच त्या दीस वचचे ना आनी सगळे एक संघ आसा आनी त्या संदर्भात फुडें जें कितें करपाक जाय तें सगळें हें जाल्या नंतर मागीर ठरता. 14 कावन्सिलर जे आसले ते हांगासर हजर आसले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मंडळ गोवा राज्याचे मंडळ अध्यक्ष सदानंद तानावडे त्याच प्रमाणे आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये आणि आमचे डिव्हिजनचे मंडळ BJPचे आमची आता मिटींग जाली आणि आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून असल्यामुळे आमकां सदीत भारतीय जनता पार्टी हांगा रावून काम करूंक जाय डिव्हिजनच्या विकासा खातीर आनी डिव्हिजनच्या लोकांक लागून आमी जो अविश्वास ठराव जो घेतलेलो आसा तो आमी म्हाका दिसता आमी पार्टेक खंय तरी दुखोवन असो निर्णय आमचो जालो. तर आमी अशें चिंतलां की आमी 14 कावन्सिलर जे आसा ते ह्यान फुडें मेळोन काम करतले.